विसवा उपरांत तुमकां परतून एकदा येवकार। साळगांव मतदारसंघात साबार उदरगतीच्या कामांक आरंभ जाला। नवे नवे प्रकल्प चालीक लागत आसात। बिरेस्तारा नेरूल रस्त्याच्या कामाचे उक्तावण गृहनिर्माण मंत्र्यान केले। आडेक्स गोवा खातीर नेरूलच्यान गौतम शिरोडकार। डेव्हलपमेंट कंटिन्यूज इन साळगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी एवरी ऑल्टरनेट डे आमी एक इनॉग्रेट करता। हे सगळो म्हाका दिसता लास्ट 1 इयर्स प्रोसेस, पण थोड्या दिसांनी कामां जायना पण पेपर वर्क करता म्हणल्यार 1 वर्स गेलें आमकां। आनी 1 वर्साच्या कंप्लिशन आफ्टर 1 इयर आमी ऑल्टरनेट डे आमचे एक इनॉग्रेशन आमी इनॉग्रेशन आमी काम चालू करता आनी रिपेर वर्क चालू करता। लोकांची गरजेच्यो ज्यो साधन सुविधा आहात त्यो सुदारपाचो आमी प्रयत्न करता। आयज हांगासर आमी इतलो एरिया आसलो, हांगासरली फूल कम्युनिटीक जेन्ना पावस पडटालो तेन्ना अरावंड हाफ फीट सुमार उदक हांगासर भरून रावतालें। आतां हांगासर इम्प्रुवमेंटाची गरज आसली। हांगासर रोड जो आसा वो वॉस्ट वे आसा। हांगासर तुका इवन तो टार मातसो खंय दिसता एट सर्टन स्पॉट्स, पण हांगा रोड सुद्दां वॉश वे जाल्लो आसा। हांगासर लोकांक जर घरा कडेन येतलो जाल्यार दुसरी वाटेन येवचें पडटालें। वो मेन रोड आसतना सुद्दां लोकांक दुसरो रूट घेवन घरा येवचें पडटालें। तेन्ना आमी आतां हो पर्टिक्युलर एरिया ताका हायट दिवन, ताका भराय दिवन ताका पेवरिंग करपाचें आमी घेतलेलें आसा। अरावंड 100 मिटर्स सुमार स्ट्रेच विड्थ ऑफ 3 मिटर्स आमी पेवरिंग करता। आनी हेका लागून हांगा सगळे लोक हांगासर हॅपी आसा। सगळ्या लोकांनी अशें उलोवन दाखयलां की आमी एक डिमांड दवरलो, बारीकसो डिमांड, मूलभूत सुविधा आमकां दिवपाचें, आमकां रोड एप्रोच, आमकां पावसा टायमार एप्रोच दिवपाचो आमचो जो डिमांड आसलो तो आयज फुलफील जाताना तांकां दिसता। हांगासर संजय जयेश हे कोणेनूच करूंक ना। इतले आमी सांगले, सगल्यांनी बॉल्सां भरल्या, आमचें कितेंच करूंक ना, कसलेंच कितेंच जावंक म्हणजे कितेंच जावंक ना। हें आतां फर्स्ट टायम आमचें जाता। आनी आमचो सर आनी सरपंच हें आतां फुडें सरोन करता। इतले सरपंच जाले, सगल्यांनी बॉल्सां भरलीं, आमकां कितेंच दिवंक ना। हांगासर खूब प्रॉब्लेम जाताले, खूब म्हणजे खूब। 1 फीट 2 फीट पासून उदक जातालें, पांव भितर वयतालो, चलोन वचोंक जायना आसलें, बायक व्हरोंक जायना आसलें, कांयच करूंक जायना आसलें। तेन्ना सराक आमी रिक्वेस्ट केलो आनी सराक ही डिसिजन घेतली की आमी हो रस्तो करूच दितले म्हणून, आनी तो आतां करून दिता म्हणून आमकां सांगलो।